Adlo Korar. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वन जेजूचो zolm आनी भुरगेपण. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ. चॅप्टर 1. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत, अब्राहमाचो पूत हाची पिलगी ही. अब्राहम इजाकाचो बापूय, इजाक जाकोबाचो बापूय, जाकोब जुडासाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय, जुडास पेरेजाचो आनी जेराचो बापूय, तांची आवय तामार. पेरेज एजरोनाचो बापूय, एजरोन रामाचो, राम अमिनादाबाचो, अमिनादाब नाशोनाचो बापूय, नाशोन सालमोनाचो, सालमोन बोआजाचो बापूय, ताची आवय राहाब. बोआज ओबेदाचो बापूय, ताची आवय रूथ. ओबेद जेसेचो बापूय, जेसे दावीद राजाचो बापूय, दावीद सोलोमोनाचो बापूय, ताची आवय उरियासाची पोतीन. सोलोमोन रेहोबोआमाचो बापूय, रेहोबोआम अबिजाचो, अबिजा आसाचो, आसा जेहोसाफाताचो बापूय. जेहोसाफात जोरामाचो, जोराम उजियाचो, उजिया जोथामाचो बापूय. जोथाम आहाजाचो, आहाज हेजेकियाचो, हेजेकिया मानासेचो बापूय, मानासे आमोनाचो, आमोन जोसियाचो, जोसिया जेकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हे बाबिलोनियेच्या परदेसाचे काळार जल्मले. बाबिलोनियेच्या परदेसा उपरांत जेकोनिया शेल्तियालाचो बापूय, शेल्तियेल जेरुबाबेलाचो, जेरुबाबेल अबिउदाचो, अबिउद एलियाकिमाचो बापूय, एलियाकीम आजोराचो, आजोर सादोकाचो, सादोक आकिमाचो बापूय, आकीम एलिउदाचो, एलिउद एलियाजाराचो, एलियाजार माथानाचो बापूय, माथान जाकोबाचो, जाकोब बापूय जुजेचो. ओ मारयेचो पोती, हिने क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक zolm दिलो. म्हणटोच सगल्यो पिणका मेळून हिशोब असो. अब्राहमा थावन दाविदा पर्यंत 14 पिणका, दाविदा थावन बाबिलोनियेच्या परदेसा पर्यंत 14 आनी बाबिलोनियेच्या परदेसा थावन क्रिस्ता पर्यंत 14. जेजू क्रिस्ताचो zolm. क्रिस्ताचो zolm असो जालो. ताचे आवय मारयेक आनी झुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जियोंचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गोrbhest आसा म्हूण गमून आयलें. तिचो पोती झुजे धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबूंक ताका खुशी नासली. देखून तिका गुप्ती सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, झुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला. ती एका पुताक zolm दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पुर्जेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सर्वेस्परान provadia वरवीं अशें सांगलोलें. पोळेयात एक आंकवार चेडूं गोrbhest जातोलें आनी तें एका पुताक zolm दितोलें आनी ताका इम्मानुएल मhonngê आमचें सवें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर pallon ieunchê खातीर हें सगलें घडलें.
न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमाप्रमाणे झुजेन गेलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. आनी तिणें आपल्या पुताक zolm दिसोर ताणें तिचे लागीं एकवट करूंक ना. आनी बालकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. देवाचें उतर हें.